विसा उपरांत तुमकां येवकार। मराठी भाषेक वता वता थंय विरोध करतात। मराठी सांबाळटले जाल्यार मराठी ही सांस्कृतिक भाषा करपाची सुचोवणी सरकारा कडेन करची पडटली अशें कायदो आयोगाचो अध्यक्ष रमाकांत खलपान म्हळां। महाराष्ट्र परिचय केंद्रा वतीन महाराष्ट्राच्या साहित्य संस्कृती मंडळाच्या मराठी विभागान पणजे घडोवन हाडिल्ल्या ग्रंथोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात खलप उलयतालो। महाराष्ट्र परिचय केंद्रान पणजे महालक्ष्मी देवळान ग्रंथोत्सव घडोवन हाडला। ह्या उत्सवात 3 दीस तरेतरेच्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात। मंगळारा कायदो आयोगाचो अध्यक्ष रमाकांत खलप आनी हेर मानेस्तांनी ताचे उक्तावण केले। गोंयांतच न्ही भायरूय मराठी भाशेक विरोध जाता। मराठी भाषा ही सांस्कृतिक भाषा म्हणून जाहीर करण्याचा प्रयत्न करूया। नंबर 2, अशा प्रकारचा एक सांस्कृतिक देवाणघेवाण मग तुम्ही मंत्र्याची नेमणूक करू नका। आणि मराठीचा भाषिक उपक्रम, भाषिक अभ्यासक्रम या 3 गोष्टी मनाबद्दल झाल्या तर आजवरचं जे नातं मराठीचं त्या भागामध्ये जे आहे ते आणखी दृढ होण्याचा त्या दृष्टीने काही ठोस पावलं उचलली अशा प्रकारचं समाधान तुम्हाला गोंयच्या महाराष्ट्र परिचय केंद्राचो विस्तार करपा खातीर यत्न जावंक जाय अशें मत नवप्रभाचो संपादक परेश प्रभून मांडले। समुद्र किनारे बघतात, इथला किनारपट्टीवरचा एक वेगळा गोवा बघतात आणि गोव्याबद्दलची एक चुकीची प्रतिमा मनामध्ये निर्माण करून परत जात असतात। परंतु खरा गोवा कसा आहे, ती मंदिरांची संस्कृती असेल, इथलं एक सांस्कृतिक जीवन जे असेल त्याचं दर्शन हे अशा कार्यक्रमामधून घडत असतं। त्यामुळे अशा प्रकारचे उत्तमोत्तम कार्यक्रम व्हावेत, सातत्यानं व्हावेत अशी आमची खूप मनापासूनची सर्वांची इच्छा आहे। नागपुरात जाल्ल्या अधिवेशनात 16 कर्मिक कार्यक्रम जाहीर केला। ते प्रमाण गोंयचे महाराष्ट्र परिचय केंद्र माहिती आणि तंत्रज्ञान केंद्र करचें थारला अशें संचालक गणेश मुळेन सांगले। पणजेच्यान आमचो खबराकार देवीदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार। ईस्ट बंगाल क्लब हो भारतांतलो बऱ्यापैकी फुटबॉल क्लब, मात कोलकाताच्या ह्या क्लबाची प्रतिमा वाट लायली। साळगांवकारां आड बिरेस्तारा फातोड्या जाल्ल्या आय लीग मॅचीच्या मदल्या 20व्या वेळार ड्रेसिंग रूमात जाल्ल्या झगड्यांनी ईस्ट बंगालाच्या खेळगड्यांनी कदेलां मोडून उडयलीं। ह्या खेळगड्यांनी इतल्या व्हडल्या क्लबाचें नांव घाण करून लज काडल्या। साळगांवकारान ईस्ट बंगालाक 4-0 गोलांनी मारिल्ल्यान ईस्ट बंगाल पंगडाचो आय लीग जिखपाचो चान्सय उणे जाला। सुत्रांकडच्यान कळटा ते प्रमाण मॅचीच्या हाफ टायमाक ईस्ट बंगालाचो कॅप्टन मेहताब हुसेनाक तांणी केल्ल्या 2 चुकांक लागून भायर बसयलो। हाका लागून टीम सामकी बेजार जाल्ली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कॅप्टनाक दिल्ल्या रेड कार्डाच्या विशयावेल्यान बाचाबाची सुरू जाली। ह्या झगड्यांतल्यान फायदो कांयच जावंक ना, मात नेहरू स्टेडियमाची कांय कदेलां मोडून लुकसाणच जाले। ही घडणूक ह्या खेळगड्यांची बेशिस्त दाखोवपी। ह्या खेळगड्यांक मैदानार आनी मैदाना भायर शिस्त लागपा खातीर AIFF कडच्यान ह्या खेळगड्यांचेर कारवाय जातली काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।